आयज आमची ऑर्डिनरी मिटींग आशिल्ली आनी एक ठरावीक एक 3-4 असे मुद्दे मेन जे आशिल्ले ते आज डिस्कशन आयले आनी तांडपणान आमची मिटींग जाली आज. पयलो प्रश्न आशिल्लो आमचो आज आमी 1996 जो घरपट्टी टॅक्स हाऊस टॅक्स आशिल्लो तो 5 रुपया आशिल्लो आनी 2019 तो वाडून फक्त 2 रुपये वाडिल्लो तो 7 रुपये जालो पर स्क्वेअर मीटर एज कम्पेअर्ड टू अदर म्युनिसिपालिटीज इन गोवा. बाकीचे ज्यो म्युनिसिपालिटी आसा एक सांखळे घेया तुम्ही सगळे मोर देन 25 रुपया 30 रुपया 35 रुपया पर स्क्वेअर मीटर असो रेट सगळ्यांच आशिल्लो. एकूच थोडे म्युनिसिपालिटी आशिल्ले की आमी इतले वर्सां कांयच आमी हे केलें ना कित्याक तुमकां खबर आसा न्ही म्युनिसिपालिटी पेमेंट आनी हे ते म्हणून ते भरपूर आतां तांकां तो सॅलरी जातात न्ही म्हणजे आमचें कशें आशिल्लें की आमी लोकांक त्रास करनासतना आमी चड वाडोवना फक्त आमी 7 रुपये जो आशिल्लो 7 रुपये आशिल्लो फक्त आमी 3 रुपये वाडयला 10 रुपये केला इतलोच आनी जो कमर्शियल आशिल्लो 20 रुपया तो आसा तो 25 रुपये केला कळ्ळें. हो आज आमच्या कावन्सील मिटींगेन आमी डिसायड केलो. हो आता खंयचो म्हणल्यार 25-26 कलेक्ट करतलो तुमी फुडें आयज जे जालें 25-26 कमर्शियल वाढला 5 रुपया कळ्ळें. इतलेंच एक आमचें हें मेन डिसिजन आशिल्लें. आनी दुसरें आमचें जें आज कुत्र्याचें कळ्ळें न्ही कुत्र्या लागून जो आज हालींच म्हाज्याच वार्डाक जो प्रॉब्लम जालो एक चली भुरगें ल्हान एक 19 म्हयन्याच्या भुरग्याक तेजे कुत्र्यांनी अटॅक केला आनी तेजी डेथ जाल्ल्या कारणान अशें संबंद एक फोंड्यान तरी अशी फोंड्या तालुक्यांत तरी एक पयली गजाल अशी ही घटना घडली अशी आनी वायट दिसता सांगपाक की ते भुरग्याक मरण आयलें न्ही अशें कोणाकूय जावचें न्ही. आनी ताका लागून आमी डिसायड केलां कळ्ळें आज कावन्सिलां आमी घेतलें आनी कोमुलदास जी लँड आसा आमची जी क्रिमेटोरियम वारकाणी आसा त्या क्रिमेटोरियमच्या फाटल्यान जवळ जवळ एक 2000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा फाटल्यान आसता त्या फाटल्यान सायडीच्या ती कोमुलदास बागडो कोमुलदास येता ती. सो आनी आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री रवी नायक सर हांणी बी बरो इंट्रस्ट दाखयला आनी ते मुखार तांणी इंट्रस्ट दाखोवन थंय ती बोलणी चालू आसा उलोवप चालू आसा की ती जागा आमकां मेळची म्हणून कळ्ळें न्ही. हेजेर सगळ्यांच आमचे कावन्सील सगळे कावन्सील प्लस आमचो मिनिस्टर सर हेंचे बीन भरपूर प्रयत्न आसा. आमी ती कशी भशेन ती जमीन घेवपाक वयता जेणे करून आमकां थंय डॉग शेड बांदपाक लागून कळ्ळें न्ही असो एक आमचो उपक्रम आमी थंय करताली आनी डॉग स्टेरिलायझेशन चालू आसा हय तें चालू आसा आमचें कळ्ळें न्ही. ते कितें करता कुत्र्या व्हरता स्टॅलायज करता 1-2 दीस दवरता 3 दीस दवरता सो तांकां हाडटा आनी त्याच जाग्यार सोडटा. स्टॅलायज केल्या नंतर तांकां हाडटा आनी त्याच जाग्यार सोडटा. सो परत तो कुत्रो कितें जाता परत मागीर थोड्या दिसांनी तो कुत्रो स्टॅलायज करून सुद्दां तो अटॅक करता. अशी घटना ही राजांगण सोसायटी सायडीकूच घडलेली आसा. त्या कुत्र्याक एक कुत्रो आसा एक 15-16 कुत्री ती तितून तो तांचो लिडर आसा ताका व्हरोन स्टॅलायज करून हाडून थंय सोडल्या नंतरूय ताणें भुरग्यांचेर स्कुलाच्या भुरग्यांचेर 4-5 भुरग्यांचेर अटॅक केल्लो आसा. अश्यो घटण्यो घडच्यो न्ही म्हणून आमी पावल म्युनिसिपालिटीन एक्शन आमी एक हे घेतला. स्टॅरिलायझेशनाक कितले पयशे तुमी म्हणला घेतला आमी कितले पयशे खर्च केला महिन्याक कितलो भरता सर आमी आमचे कडेन बिलां येता ती 40,000 50,000 अशी तेंची बिलां आसता कळ्ळें पीपल फॉर एनिमल. पण तरी आसतना कुत्रे म्हणटा दिसता भरपूर भरपूर तुमी पळयात कळ्ळें ते स्टॅलायज करता म्हणजे हाडून सोडटा ते कळ्ळें. नवीन जागो कितली स्क्वेअर मीटर आसली ती अंदाज एक मोर देन 2000 अशी आसतली 2-3,000 अशी आसतली. आमी रिक्वेस्ट करून आज आमी मुद्दाम ते रेजोल्युशन घेतलां जेणे करून आमकां एक डॉग शेड थंय बांदपाक कळ्ळें. त्या एक संबंद 15 वार्डांनी लोकांक एक त्या सगळ्या मनस्ताप सगळ्यांक त्रास जाता. भुरगीं भायर भोंवतन सुद्दां सगळ्या भिता कळ्ळें न्ही खंय असो कुत्र्याचो हें जाल्लो आसा. सो आनी दुसरें अपील करता लोकां कडेन थोडे पळय कितें करता 30 जाली जावं 2 पाट जाली की तांकां व्हरून तें एक थोडे तांकां कितें हायब्रिडीन खावपाक बीन घालता बरो ते कशें आसपाक जायना एकूच खंय तरी पॉयंट 1-2 अशे पॉयंट बीन धरून ते सगळ्यांक घालता आनी मागीर ती 1-2 दीस तांकां कांय खावपाक बी मेळना न्ही मागीर ते ताळवता बरें अशें जाता. सो तेजेर मातशें जे कोण पळय हें घालता फिडींग थोडे तांकां रॉ चिकन घालता रॉ चिकन थोडे कळ्ळें कितें आमी पळोवपाक तितलें ना पूण दिसता न्ही दोळ मुखार लोक सांगता आमकां येवन हांगा. सो ते मातशें लोकांनी ती कोण पळय तांकां हें दिता न्ही अशें कितें खावपाक मातशें
तें पळोवचें थोडे लोक म्हणटा की रॉ फिडींग करता पळय चिकनाचें तेजो इम्पॅक्ट जावन वायलंट जाता अशें कितें तुमचे नदरेन कितें येयलें आमकां सांगलां एक 2-3 अशे लोकल जाणांचे अशें नांव सुद्दां घेवन आमकां सांगलेलें आसा अशें अशें घालता तें सो तें आमी इन्स्पेक्टर बीन सांगून दवरलेलें आसा कळ्ळें मातशें तुमी तें पळयात असो तें असले लोकांक त्रास जावचे न्ही आमी लोकांची भलायकी चिंतता लोकांक लोक बरे उरचे कळ्ळें न्ही सो म्हणून आज सुद्दां पळय आमचे रवी नायक सरान जे सगळे नाला जे आसा ते नालाचेर ज्यो सगळे जाळी उबारले काम चालू आसा सगळे नालाचेर जाळी मारपाक उमेद केला कित्याक थोडे कितें करता रात जाली की ते पोटली बिटली बांदता काडून अशें उडयता हाडून सो तें आमी हें केलां लोकां कडेन आनी सगळ्या वार्डांनी लोकूय बरे कॉपरेट करता सेवरेज अजूनही सांगता हांव परत जे कोणी फॉर्म भरना ताणें मातशे फॉर्म भरचे फॉर्म भरून सेवरेज ऑफिसा व्हरून दिवचे जेणे करून एक 15 दिसा भितर तांकां कनेक्शन अशें मेळटा अशें काम चालू आसा सगळे कडेच्यान तेजेर एक जागृताय आमी केल्ली आसा सगळे कावन्सिलरूय बरें आमचें काम करता सर कोणे पे पार्किंग केन्ना मेळटा तुमकां पे पार्किंगाचें कितें जालें जाणा पे पार्किंगाचें आतां एक दोन तीन ह्याच विकाक डांबर घालपाचो एकच कडेन उरलेलो खंय आमच्या पुलीस स्टेशना कडेन तो हॉटफिक्स जाता आनी आमची एकूच ती मातशी फायल आशिल्ली आमकां जे हे पळय आसा न्ही मार्किंग करपाचो जो पेंट आसा पेंट आनी सायनबोर्ड्स कळ्ळें न्ही हे 8 दिसा भितर जे काम चालू जाता कळ्ळें न्ही 8 दिसा भितर आमकां सांगलां PWDन सांगलां ते प्रमाणे 8 दिसा भितर काम सुरू जातलें आनी त्या प्रमाणे आमी रोखडेच ह्याच म्हयन्या आमी हें करता पयलीं थंयची खंय आमचो मेन आसा तो भारतीय देवळा कडल्यान बस स्टँड एरिया ती घेता आमी बस स्टँडा वयली ती एरिया घेतली बस स्टँड इंदिरा मार्केट बस स्टँड भारतीय देवळ टू बस स्टँड इंदिरा मार्केट एरिया आनी पुलीस स्टेशना कडेन अशे 3 स्पॉटांचे हे पयलीं आमी हेची सुरवात करता आनी नक्की हे आमी ह्या म्हयन्यात आमी कशे भशेन आमी प्रायवेटीचें घेवन हें काम सुरू करता हे आतां सिवरेज कनेक्शन म्हणल्यार तेजें बील कशें कितें आसतलें मागीर लोकांक म्हणटा युसेज करता तेजेर काय कशें कितें म्हणटा कितें जालां मातशें म्हाज्या कानार पडला ते प्रमाणे की कालूच म्हाका कोणें सांगलां आतां हे हांव उलयता कित्याक जो आमचोच म्युन्सिपालिटीचो इंजिनियर म्हाका सांगतालो काल एक मडगांव कार्यक्रम आशिल्लो दिगंबर कामतीचो आनी स्वयंपूर्ण भारत ते कार्यक्रमान तो त्या कार्यक्रमान हजर आशिल्लो त्या वेळार दिगंबर जो आमदार मडगांवचो आसा तो ते काल उलयतालो की सेवरेज कनेक्शन जी रेजिडेन्शियल जी आसा तांकां हें फ्री आसतलें म्हणून अशें म्हणून आतां सगळ्यांनीच कानार पडलां एक बरी गजाल आसा सरकारान बरें पावल उचल्लें अशें दिसता म्हाका जाल्यार पुरो अशें म्हाका तर दिसता अशें की अशें जाल्यार लोक आनी मातशे विलिंगली घेतले हय विलिंगली घेवपाक सगळेच जाण घेतले कनेक्शन ओके जितलें घेता ज्या पद्दतीन मेगा मार्टान एक फाटल्या दिसांनी अशी घडणूक घडली की एफडीएन सुद्दां येवन रेड केली हेजेर तुमी म्युन्सिपालिटी एरियेक म्हणून तुमी कितें तेजेर चौकशी बी केल्ली आसा आमी चौकशी केल्या आमी कमिटी अपॉयंट केल्या आमचो चेअरपर्सन आशिल्लो आनी आतांचो कावन्सिलर व्यंकटेश नायक हेच्या अंडर आमी जी कॉन्स्टिट्यूट कमिटी केल्या आनी ही कमिटी आतां फक्त कितें न्ही चीफ ऑफिसराची ताका ते लेटर जाय आशिल्लें कळ्ळें न्ही सो आनी हेजेर एमी आनी इंजिनियर जे आसा आमचो ते पयलीं रिपोर्ट करताले ते रिपोर्ट करून मागीर रोखडेच ही कमिटी आमकां कावन्सिला मुखार ती रिपोर्ट दितले हांव न्हू म्हाका दिसता ही कमिटी तुमी इन्स्टॉल केल्यार म्हाका दिसता जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो हेजेर कितें तरी अजून मेरेन मिटींग बी जाल्या परत ना ती पळय कितें जालें ना ती कमिटी केली आनी कमिटी केले उपरांत तांकां ते जे कमिटीक चीफ ऑफिसरान मातशें तांकां ते चीफ ऑफिसराचो रिपोर्ट जाय आशिल्लो कळ्ळें न्ही ते लेटर पावता चीफ ऑफिसरान ते जालें ना कळ्ळें न्ही आनी मदींच ते चीफ ऑफिसराची ट्रान्सफर जाली आनी चीफ ऑफिसर जावं आयिल्ले कारणान हे 8 दिसा भितर आमी ती हें करता कळ्ळें न्ही मिटींग घेता आनी आमी हेजेर कितें तरी सॉल्युशन काडटलीच कारण पार्किंगाक भरपूर त्रास जाता ते बरोबर आसा लोकांचे हें आसा तें पार्किंगा लागून तेजेर हें चालू आसता प्रोसेस Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.